भक्ती नुरबेन तुका नावार्ताव सोमिया दिनवाशी काजान उपकार मानता जिणेंत आमच्या तुझ्या विचित्र देण्या सोम्या की ते पाठी आमी दी मोगान तुझ्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय राखलाय दयेन तुझ्या काळजान मनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या भक्ती नुरबेन तुका नावार्ताव सोमिया दिनवाशी काळजान उपकार मानता जिणेंत आमचे तुझ्या विचित्र देण्या सोम्या की ते पाठी आमी दी बलकाची जुकर कंसावन हे मिसाचे बलिदान बेडयतात पाऊल क्लासो नॅथन कुलासो हाच्या 8 वर्साच्या जल्म दिसा मॅगी जॅक्सन डिकोस्टा आपल्या जल्म दिसा फिलोमेना क्रास्ता लार्किन क्रास्ता हाच्या जल्म दिसा जेरन पिंटो हाच्या जल्म दिसा जोकियोम आनी जुलियान फेल्सी लासरादो गॅविन लासरादो लवीना डिसोजा फ्रांसिस रेबेल्लो रीना लोबो आनी जेजूच्या पवित्र काळजा कारगान सावन विन्नी तावरो तशेंच आपल्या पुताच्या बऱ्या भलायकी बसवतो एक आवय बापूय हे मिसाचे बलिदान भेटयतात सेलीन मिरांदा हिच्या ते सव बसवत तशेंच हिल्डा डिसोजा म्हयन्याचो उगडा आसकात मीस भेटयता जोस्ना पायस हिल्डा डिसोजा हिच्या म्हयन्याचो उगडा आसकात मीस भेटयता जॉसलिन डिसोजा माउरिस डिसोजा म्याक शांती मागून हेराल्ड सपना डिसोजा लॉरेन्स माउरिन्स मस्करेनस पयल्या वर्स उगडा आसकात मीस भेटयतात फ्लेवी मस्करेनस सेलिन डिसोजा म्हयन्याचो उगडा आसकात मीस भेटयतात कुटुंबाचे सांदे फिलोमेना डिसोजा 7व्या दिसाचो उगडा आसकात मीस भेटयतात गिल्बर्ट रिगो आनी सेल्मा रेमन मिरांदा ह्याच्यात म्याक शांती मगोन विनोद मिरांदा मेबल डिसोजा हिच्यात म्याक शांती मगोन विन्सेंट कविता डिसोजा बापाची आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसो. भयणीनो आज पवित्र सभा भगवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हाचे स्मरण करता जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन जेजू क्रिस्ताची देख घेवन आपणाचो जीव पेल्या खातीर भेटयलो हो एक महान संत जिवितांत कशें आमी देवाची भुरगीं जावन कशें जेजू क्रिस्ताचे पाटलाव जावन आमी आमचे जिवीत कशें हेरां खातीर समर्पीत करी जाय म्हणलो संदेश हो सांत आज आमकां दिताना मुगाच्या म्हणून बरिनो खंडी जावन आमचो जीव हेरां खातीर आमी समर्पीत करूंक आमकां अवकाश मेळचो ना पूण हेरांच्या बऱ्यापणा पासून आमी आमच्या जिविताचें समर्पण खंडीत करीत हेरां थंय हुस्को दाखोवन हेरांचो मोग करून हेरांची सेवा करून अशें आमी आमच्या जिवितांत खंडीत आमच्या जिविताचें समर्पण करूंक साध्य जाता. तर मॅक्सिमिलियन कोल्बेची देख आमी घेवया आमी आमच्या जिवितांत सदांच जेजूच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान आमी आमचें जिवीत जिवंक देव आमकां कृपेन ताच्या आदारान आशिर्वादान भरून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. ह्या पवित्र बलिदानांत फोव बरें वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवंक त्या सर्वेस्परा देवाची काकुळट आनी भोगसाले मागून आमी सांगता मागया. हांव पातकी सर्व पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनाक चिंतून तलाव सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पहड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच तुमकां मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. सौम्या काकुळकार, सौम्या काकुळकार, क्रिस्ता काकुळकार, क्रिस्ता काकुळकार, सौम्या काकुळकार, सौम्या काकुळकार. प्रार्थुया. सर पदवीदार आनी भोवदयाळ देवा, भगवन मॅक्सिमिलियन कोळबे तुज्या रक्त साक्षाक आपल्या कश्टा वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जैताचो दीस संभ्रमत आसतना उपकार आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळल्यांचेर मरा पर्यंत जैतवंत आमच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सुमय पवित्रत्वेच्या एकपणांत चेतनाच भरसलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. एझेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, जेरुसलेमाक ताच्यो खंटाळ्यांच्यो करण्यो कळीत कर आनी सांग, सर्वेस्पर देव जेरुसलेमाक अशें म्हणटा, तुजो आरंभ आनी तुजो जल्म कानानगाराच्या देशांत जालो. तुजो बापूय आमोरीत आनी आवय हितीत. तुज्या जल्मा विशीं सांगचें तर तूं जल्मलें त्या दिसा तुजे बोंबलेची नळी कोणेंच कातरूंक ना. तुका उदकान धुवन नितळ करूंक ना. तुज्या आंगार मीठ घसटूंक ना. पाळयांनी तुका गुठलावंक ना. हाचे पैकी एक वस्त पर्यंत तुजे पासत करूंक कोणेंच तुजेर कणवाळेन दिश्ट घालूंक ना. कोणेंच तुका दया दाखोवंक ना. तुज्या जल्माच्या दिसा एक कांटाळ्याची वस्त कशी तुका उक्त्या मैदानार उडयल्लें. हांव तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी तुज्याच रक्तांत लोळून आसलेल्या तुका हांवें पळयलें. तूं रक्तांत पडून आसलें तेन्ना हांवें तुका म्हळें, जिये. आनी शेतांतल्या एका झडा भाशेन हांवें तुका वाडूंक दिलें. तूं वाडलें, व्हड जालें, तरणाटे प्रायेक पावलें. तुका आसतना पटल्लीं, तुजे केस वाडल्ले, तरी तूं विणगे आनी उक्तें आसलें. हांव परतून तुजे लागशिल्ल्यान आयलो आनी हांवें तुजेर नदर घाली. तुवें मोगार पडचो वेळ आयल्लो. हांवें तुज्या शेल्याची देग तुजेर पांगरायली आनी तुजें विणगेपण धांपलें. हांवें सपूत घेवन तुका भास दिली आनी तुजे कडेन एक करार केलो. उलयता तो सर्वेस्पर देव आनी तूं म्हजें जालें. उपरांत हांवें तुका उदकान न्हाणयलें, तुजें रगत धुवन काडलें आनी तुका तेलान माखलें. हांवें तुका जरीची मुस्तायकी न्हेसयली आनी तुज्या पांयांक नाजूक चामड्याचो वाणो घाल्यो. नाजूक सणाची पिंत तुज्या माथ्यार बांदलें आनी एक रश्मी शेलो दिलो. हांवें तुका भांगारा शिंगारान नेटयलें. तुज्या हातांत तुवें कांकणां घालीं. तुज्या गळ्याक सरपळी बांदली. तुज्या नाकाक मुदी घाली. तुज्या कानांचेर हलक्यो काळायल्यो आनी तुज्या माथ्यार एक सुंदर मुकुट दवरलो. अशें तूं भांगारान आनी रुप्यान अलंकृत जालें. नाजूक सणांची, रश्माची आनी जरीची वस्त्रां तूं घालतलें. उत्तम पीठ, मोव आनी तेल तुजें खाण जावन आसली. भोव सुंदर तूं जालें. एक राणये सारकें तूं जालें. तुजे सोबायेक लागून राष्ट्रां मदें तुजी किर्ती गाजली. कित्याक हांवें तुका दिल्ल्या वैभवा वरवीं ती परिपूर्ण जाल्ली. उलयता तो सर्वेस्पर. पूण
तू तुजेच स्वभायेक पिसवलें तुजे किर्तीचो दुरुपयोग करून एक वेश्या तूं जालें हर एक वाटसुर्या कडेन तुवें व्यभिचार केलोय आनी तांचेंच तूं जालें तरी तुज्या तरणाटपणार हांवें तुजे कडेन केल्ल्या कराराचो हांव उगडास करतलो आनी तुजे कडेन एक सासणीक करार स्थापीत करतलो तुवें केलाय तें सगळें हांव तुका बक्षितलो तेन्ना तूं ह्या सगळ्या उगडासाक करतलें आनी लजेन तूं तुजें तोंड उगडचें नाय उलयता तो सर्वेस्पोर देव देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय अबळे देवच म्हजो थारक ताका जर पातयेन हांव भिरांतच नाम कित्याक सर्वेस्पर म्हजें फळ तोच म्हज्या किर्तनाचें मूळ वय तोच म्हजो सडवणदार तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय सडवणेचे जरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सराम सर्वेस्पराक गितां गायाम ताचें नांव हर्सियाम सक्कट परजांक ताची विस्मितां कळीत कराम ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट कराम तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय सर्वेस्पराक गितां गाया कित्याक ताणें केल्यांत महत् कार्यां शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळीत कराम गाजयाम सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरोच व्हरतो तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. देवाचे उतर मानून घेया मनशाचे उतर ते न्हय बगर देवाचे उतर ते Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो देवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया तवळ थोडे फरिजीव जेजूसाशी येवन ताका पारखुंच्या इराद्यान अशे सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपल्या बायलेक सोडयत की जेजून तांकां जाप दिली आरांबारस रसनारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचली अशें म्हणलें तुमी वाचला न्हय आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपल्या बायलेक एकवटतलो ती दोगांय एक जीव जातली देखून ह्या फुडें ती दोगां न्हय बगार एकच त्या पासत देवान जोडी केला ते मनीस मडिना जावं ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार एक दादल्यान वेगळ्या स्तराची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयत म्हणून मैजेन कायद्यानिशी परवानगी दिल्ली कित्याक जेजून तांकां जाप दिली वय तुमी तुमचेच कुशेचे देखून मैजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली पूण आरंभातावन अशें नातलें हांव तुमकां सांगता जो कोण व्यभिचाराच्या एकाच एक कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्राद्वार आदारता ताका शीस म्हणालें दादल्या बायल्या मदली गजाल अशी जाल्यार काजर जायनातलेंच बरें ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें हें उतर सकळी मानून घेशेनात जांकां तें देणें मेळ्ळां तें मात्र ती घेतीत आसात थोडे हिजडे जल्मातावनूच तशे आनी थोड्यांक मनशांनी हिजडे केल्यात आनी थोड्यांनी सर्गीच्या राज्या पासत
आपणाकच हिगडेकन घेतल्यात जो कोण हे उतर मानून घेवंक शकता तो ते घेव. देवाचे उतर हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता. भाऊ भयणीनो, पवित्र पुस्तकाची पान आमी परतिली तर एक सताची गजाल ह्या विशय आमकां कळीत जाता कितें गी म्हळ्यार देव इस्रायल परजेक विसता, इस्रायल परजेचो मोग करता आनी इस्रायल परजे तें विश्वासीपणाचें जिवीत तो जियेता. जेन्ना इस्रायल परजा कश्टांत आसतना, जेन्ना इस्रायल परजेक कितें म्हणी कश्ट त्रास तांच्या जिवितांत येताना हो सर्वेस्पर देव सदांच विश्वासी रावता आनी सदांच तांचे संगी आसून तांच्या जिवितांत बरें जायशें तशें पळयता. जेन्ना दुसरे राय तांचे वयर झूज मांडटना सर्वेस्पर देव तांचे मदें आसून तांकां जीख हाडयता. ही गजाली आमी पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. हे देवाच्या खुशेन जाल्यार इस्रायल परजा कितें करता? ह्या विश्वासी देवा थंय इस्रायल परजा विश्वासी रावता गे ना. खंडीत जावन आमी जायत्या गणितान आमी पळयता इस्रायल परजा ह्या विश्वासी देवाच लागीं ते अविश्वासी जावन रावता. दुसऱ्या देवाची पुजा ती करता, बोंब्या पुजा करता, दुसऱ्या देवाक मान करता, आराधन करता आनी ह्या निजा देवा थंय तावन पयसवेचे आमी जायते पडी पळयला. मोइजे तांच्या सांगात आसतनाच इस्रायल परजा देवा तावन पयसवेचे गडीती आमच्या मतीक हाडयेत. तर कित्याक असल्या विश्वासी देवाक अविश्वासी जावचे मौन ह्या इस्रायल परजेक कशें येता काय? या हो एक मनशा सैम गे, ह्या मनशाचो स्वभाव गे. आमी वास्तविकता पळयलें तर खंडीत मनशा सैमांत असले एक संवय आसा. आमी कोंकणीन तें गाद म्हणटा, काम जालें वैज मेलो. म्हणजे आमी आमच्या फायद्याक कितें मेळटा, कितें जाय तें मेळटा म्हणसरी ह्या आमचो फायदो जोडटा म्हणसरी आमी सदांच मनशांक ह्या हेरांक आमी विश्वासी रावचे आमच्या जिवितांत जायते पटी जाला. आमी पळयता आमच्या वास्तवीक जिवितांत कितें म्हळ्यार जी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक इतल्या मोगान इतल्या सॅक्रिफायस करून पोसल्या उपरांत ती भुरगीं आपणाचो फायदो जोडूंक आपणाक जाय जाल्यार बरें करूंक जायते पटी आपल्या आवय बापायकच नेगार करची जायती गणितां आमकां पळोवंक मेळटात. त्या आवय बापायक पयस करची गणितां आमी जायती पळोवंक आमच्या समाजांत मेळटात. तशेंच भाव भयणां इतल्या मोगान एकवटान सांगाता वाडली भाव भयणां तांचो फायदो जोडच्या खातीर जायते पटी ती एकामेकां पयस जावची आमी पळयता. एक विश्वासी जिवाक दीव दिवचो विश्ट ह्या इश्टीन थोडे फावटी आपणाच्या फायद्याक ह्या आपणाचे खुशालकाय ह्या आपणाच्या खुशेक ह्या आपणाक पसंत जावचे करच्या खातीर त्या जीव दिवच्या इश्टाक इश्टीनीक पयस करचे आमी पळयता. तशें आसता ह्या देवाते विश्वासी रावचे मन मनशाचे कितले काय म्हण आमकां समजून घेवयेत. ते देखून मोगाच्या भावनां भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांत एजेकिएल प्रवादी ह्या लोकांचे ते मनोभाव तांच्या मुखार हाडूंक प्रयत्न करता. इस्रायल लोकांचे मनोभाव तांच्या मुखार हाडून प्रयत्न करता. कितले इस्रायल परजा पयस गेल्यार देव तांच्या फाटल्यान आसून विश्वासी रावून तांचो मोग करून तांकां राखून सांबाळून व्हरता म्हणलो संदेश एजेकिएल प्रवादी आयच्या पयल्या वचपांत दिता आसतना आमकांय मोगाच्या भावनां भयणीनो होच संदेश आज आमकां मेळटा. आज आमी स्मरण करता भगवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे एकलो महान संत आपणाच्या पेल्याच्या जिवा खातीर ताणें जीव कुशेक मनान भेटयलेलो मनीस तो आनी ताणें निजायकी जिवीत म्हणलें कितें म्हणलें ताच्या जिवितान समजून घेवन जेजूचो पाटलाव कर, जेजूच्या त्या सॅक्रिफिसाचो
तो त्या त्याग असो उगडास काढणं आपला जीव पेटयलो महान सांगतो ते देखून मोगाच्या भोवून बहिणो ताची आमी देख घेवया आमी आमच्या जिवितांत आमच्या खुशालकायेक मात्र आमी जियोवचे न्ही पूण हेरांच्या बऱ्यापणाकी आमी जियोवचे जिवीत आमी जियेल्यार भोवूस बरें आनी ते देवाक मानता तरी आमी सच्या बलिदानांत तो देव आमकां ती कृपा आमकां फोव करून दी आमी पयल्या सुवातेर त्या सर्वेस्परा देवातय आमी विश्वासी रावया ताका मात्र आमी आराधन करया आनी ताचो मात्र मोग करून आमी ताच्या त्या मोगाच्या प्रेरणाकाल पेल्याच्या मोगान पेल्याच्या सेवेन आमी आमचे जिवीत जियोंक तो देव आमकां प्रेरीत करूं म्हूण आमी सच्या बलिदानान आमी मागया Abba Baba Sargincha Gevundo Gevai Rakta Masa Kristacha Diyamka Badlum Unya Vaina Sangi Bapa जीवन आमचे दिताव तुका पुरो आमकां तुजी कृपा दुसरे खंयचे आमकां नाका भाऊ बहिणीनो म्हज्या आनी तुमचें हे बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलेली ही देणी पवित्र कर भगवान मॅक्सिमिलियन कोल्बे तुज्या भक्ताचे काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळांचेर जैत वेलें त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेगून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराथय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भगवान मॅक्सिमिलियन कोल्बे तुज्या रक्षशान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेंत क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन पडजळटा देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय उंचर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुज्या पवित्र आत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तूं मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच बरे जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ने खराचे हे रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत हे वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात
Babar so good pergatuya. Somi Jesu melo, somi Jesu melo, somi Jesu jivan zalo. Oh, Baba that's so good. Ami pargata, Jesu novyane tolo. बापा जेजूच्या मरणासह आणि पुन्हा जिवंतपणासह आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिवित सुवर्ण आणि सर्वणीची काल सुतक समर्पिता तुझे मुखार येऊन का तुझी सेवा करून आमकां फोव केले देखून आम्ही तुका धेनू आसता जेजूची कूर आणि रग असते आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सरस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्ताराचे पोय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापाने सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखां मळपळूंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता अशांकवार मेरी देवाची माई संगाती भगेन जुजेतू सपती भगेन धम दुता भगेन मॅक्सिमिलियन कॉल्बे आनी सर्व तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना Amen. सोम्यान शिकेले मागणे आता आम्ही सांगाता मागया आमच्या आमच्या बाप्पा बाप्पा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज कायम तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशरात्री एकट्यान आमकां जीवदारका कुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमे तिका शांती दी आनी तूं सगळे एकवटान सांबाळ तुजी येता राजभर चलयता आयज ससनाच्या ससनाक आमेन पुनः जीवन जाल्यार सुम्या जेजू क्रिस्ताचे शांत समाधान सदां काल तुमची सवय आसूं तुमचे सवय आसो माया मोगान एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकृत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमची काकृत कर देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूर आनी रगत आमी सेवूंक वेताव ती आमचेर जरती आनी ख्यास्त तरेन जावं पूण जे काकोळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वोकात दिवं बाबीनो हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या सुमयेच्या पवित्र जेवणाक पिल्यांत आमी सर्वच भागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण जावत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली अवतमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व सुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका आमेन
ताशा स्वादिक जेजू तुका वंदिता भक्तीपणे तुका जेजू हरसो नरकांत दिता सोमी देव म्हजो सडवणदार म्हजो आयलाय मोचे घरी जावं सैरो पातकी हांव तरी इजालाय म्हजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो काळजांत ताच्या स्वादिक जेजू तुका हांव वंदिता भक्तीपणे तुका जेजू हरसो नरकांत दिता प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भगवंत मॅक्सिमिलियन कॉल्बे तुझ्या भगवंत रक्त साक्षान तुवें तुजे सेवेंत विश्वासी आनी कश्ट मरणान जैत म्हूण केलो. आमी सेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान घट आनी जैत बंद कर. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रास तुझे परगटा मासा रक्तान तुझ्या पोषण आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें भरलाय. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता तुझे कृपे बळान रास तुझे परगटा मोगाळ पुता सोवें अक्वार मोर्या आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवंत क्रिस्ताची कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मानांतल्यान बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.